Benjamin DSouza Mirji Guru Paisar Dictionary and Doverja Diaker Details Gusporo Godornasana Davia Town May what German Theoro Davia Town Patients Ujobushkano Party was to the Speaker Igo Jupiter Boja Davia Pushing Yazaka Bosoku and Boja Boja Pushing Pumaka Sanyaku and Perfect Boeing Mother Bosoku. You could say that you could do that. Kशी संसारांचा आमचं आणि आमचे चुकलेल्या आवश्यकता तशांची पण काम गोस आणि आमच्या कार्यालयात पुरवाई असते आमचा नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे नमान एक पेट्रोले तुम्ही तुझे सांगाता स्त्रियांचा तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कशीचे इज्जो भगवंती माये देवाचे माये आता आमच्या मुलांकडे आम्ही बाबा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमची पाता आमका मोक्षी निर्गुणाच्या उजाडले आमका दिवा सोमे सत्या सरकत तुझी काकोटीची आतिक आसल्या सरकावर पाय सत्सा सोविशे सर्वेच पोरांना कलावय आणि निरंतर प्रकाश प्राचीर वांगय सत्सा सोविशे सर्वेच पोरांना कलावय
एक मिनिट एक मिनिट
विचारताय मोगाच्या या जगभावानो धार्मिक बहिणीनो तिरगसगारानो सैर्यानो आमच्या तिरगजेसो पहिलो या जागे म्हणती बाप बेंजामिन DSouzaचे निर्जीव करून विकजीच्या मुखार वीक्षणाक आमी दवरल्या तायेकर थंयसर पुरशावार येवन ही कुडीचेर निमाणे दिश्ट घालूंक हांव विनंती करता इकजी भितर म्हज्या दाव्याक या जागभावाक आमी बसका आपणात कर दवरल्या ताय करत म्हज्या दाव्या कुशीन कोणेय बसोंक नजो म्हणून हांव विनंती करता तशेंच म्हज्या उजव्या कुशीन खूब म्हाज्या साद्याक आनी धर्मीक भयणीक बसका आपणात कर दवरल्या त्या देखून सैर्याने पिरगसगारांनी फाटल्यान ह्या कुशीच्या बसकेर तुमची बसका स्विकार करची त्या देखून भायर कितेंच घुसपड गोंधळ करिनासतना देवादीन म्हणटी बाप बेंजामिन DSouzaच्या निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालूंक हांव वॉलंटियर्सांनी सहकार दिवंक विनंती करता तिसरो मिस्टर सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सणसितात आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावन आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दाव्यान पडोवन दिनाका कोण वायटांतले आमकां नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन नमान मुरये कृपेन ठरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवेन फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमोवप्यांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तसं आणि सदां सर्वदा आमेन आमची पातकां आमकां बक्षी हिमकोडाच्या उज्याले आमकां दिवा सोमे सत्या सरकार तुझी काकुळतीची अधिक
सहस्रासो विश्वे सर्वेच पोरांचा कलावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांकय सहस्रासो विश्वे सर्वेच पोरांचा कलावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पांकय अंकथय बीड आमची माय रघुते आसय
मोगाच्या या भावानो धार्मिक भयण्यानो पिरगजगारानो तशेंच सैर्यानो Kayyar Kasaragod पहिला या जागे या बाजूने मानातील बापू त्यांच्यासाठी सुरक्षित कोणाच्या बाहेर येदळपर्यंत वीक्षक रोडले आता ते कोडू स्पीकर हाताव स्पीकरचे हात हांगासर मागण्यासाठी या देशाच्या बलिदानात सरदावर निभाजी जातो गायकर म्हणजे डाव्या कुशीन या जागाने बसका आमनात केल्या तालिमात बसते तसेच उद्योग कुशीन खूप मजाक आणि धार्मिक भयण्याक जागो आम्हाला कळवला आणि खुशीच्या जागेने या शौचालय आता आम्ही Souto mister sumi jezo kalwar पर्वत पर्यंत खुरी स्ववन वेता आमचे बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे नाव समकायो तुझे बशी सरदार सदा तुझी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान प्रिय कृपेन बरणे तुम्ही तुझे संगता भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन
भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉडचे बसीचे भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉडचे बसीचे भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉडचे बसीचे भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉडचे बसीचे भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉडचे बसीचे भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोरच्या जेसू आमची पातका आमका बोक्षी येम कोणाच्या उच्चांतले आमका निवार सोमेस्तज्ञा सर्गान तुझी काकुळतीची अधिक असल्या सर्गावन पाय ससना सुविशेव सर्वेस पोरा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे फांगय ससना सोविशेव सर्वेस पोरा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे फांगय ससना सोविशेव सर्वेस पोरा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे फांगय.
di sautratu di mare gli altri pass per età per tutto però tadi kodo asalis uspor godo per rastana कुडीचे इस गालों को विचार करो जैसे समाज असर तो जाएगा वो सब तो हमें नहीं करता वो जाता है या मानसिक आमना बंदो वाला कशे सब जो कुछ व्याक Yes, 21 seconds. आणि खूप मजा असा त्याक सीट बसवतो आम्हाला बंदो वाला एकूण फिटकर करायला कशेच शहरी आणि खुशीच्या जाग्यावर बसचे या मार्गावर बसवतो जागा आउटपास असा तसेच पिओच्या उदकाची व्यवस्था आहे पायर बंदो वाला राजी तुला उपाय करची Bagi berboso Jesu mozo Rup karim kasya Anandaso Surga Daijiworld Bardivaso Nidal kelo Himoji gayan Moji asha Vurnu taruka Hari disa Himoji gayan
पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसू मगाळ भाव भयणीनो देवादीन बाप बेंजामिन डिसोजा आमकां मोगाचो सबार प्रेरण जालो जेजू क्रिस्ताक हुकूम धरुल्लो ताचें नांव गाजयल्लो सबार धर्मांक सांगाता हाडुल्लो आनी मनशा मगलो गांच मोगाचो बांद तो जावन आसलो व्हडलो मिशनरी आनी प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांचो मोगी सोमयाक ताणें ताचो सगळो जीव सुदिल्लो आनी कालच्या सकाळी ताणें ताका संपूर्ण तरान भेटोवन दिला ताका आतां आमी अंतीम आदेस मागता आसतना ताची पदकां सुमी भोगसून दी ताचें उणेपण आमच्या मागण्याद्वारे भरती करून दिवन दी म्हणून मागया नितळ काळजां हें बलिदान भेटोवचे खातीर आमचें उणेपण वळखून दिवया आनी पदकांचें भोगसाणें मागया प्रार्थुया मोगाळ बापा बेंजामिन तुज्या साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचें मणियारपण दिवंक तुका बरें दिसलें ताका आतां सरकार महिमेवंत करून त्याच मणियारपणाचें इनाम दी म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार जणवेच्या पुस्तकांतले वचप प्रामाणिक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेय सुद्दां तांकां लागचे नात पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांची दिसली तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळा सार एक सत्यानाश कसो दिसलो पूण ती शांतीन आसा मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सगळे आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें भांगर उज्यांत घालून तपासता तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बलये परी तांकां मारून घेतली तांचे जडतेच्या दिसा ती परसळटली सर्व्या मदल्यान किटा परी ती धांवताली ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी परसांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर ससनाक तांचो राय जातलो ताचेर पातयतल्यांक हे सत समजतले आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सवय मोगांची येतली कित्याक ताणें विसरून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लागतली देवाचे उतार ओळखता पान संको 61 Thank you.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवर जेजून तांकां अशें म्हणे, सतत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कर्ण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकूच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव उडोवन घेता. आनी जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं दी. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचे उतरगे. मोगाल गौरी बापानो, सर ह्या सर भावानो आनी धार्मीक भयणीनो आनी जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पयल्यान पयलें आमचो मोगाचो फादर बेंजामीन ताका देवान आपयलां. आमचे ताणें ताका ताचे शिवण घाला आमचे मदें तो नाच. ह्या दुखा वरवीं आमी सगळीं आसतना तुमकां समेस्तान साहेबान गवळी बापान समेस्त याजकांक आनी तुमकां समेस्तान जेजूचे नांवी समाधान हांव तुमकां मागतां. आज मार्तीर सान लॉरेन्साचें फेस्त. म्हाका विगाचारांनी आज तुमी देवाचें उतर म्हणून सांगले म्हणटा आसतना हांवें चिंतलें आयचें वचप कसलें जायचें. आनी हांवें चिंतलें आज कितें सान लॉरेन्साच्या फेस्ता दिसा तें वचप आसा त्या हर एकल्याच्या जिणेक तें लागू जाता. सकट आमकां क्रिस्तांव भाव भयणी आनी आमकां विशेश जावन ह्या सकांक विशेश रितीन लागू जाता म्हूण म्हाका भोगलें. आनी देखून तेंचो वाचप हांवें तुमच्या मुखार परगटलें. जेजू म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कर्ण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. वय मोगाल भाव भयणीनो, ही जेजूची उतरां ताच्या मरणाच्या थोड्या दिसाक ताणें म्हणली जायची. ताच्या दोळ्या मुखार ताचें मरण कसलें जावन पावतलें आनी त्या मरणाक तो भियेनासलो. कित्याक जिणेच्या प्रारंभांत त्या घडये त्याच विशेश आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन क्लायमॅक्स, ताच्या जिणेच्या मिसावाचें क्लायमॅक्स कुसाचें मरण. ताका तो पळोवन आसलो. तें आशेन तो आसलो, धैर्यान तो आसलो. आनी जेजू आमचे पासून कुर्सार मरण पावलो. ताचे कुर्साचें मरण आमकां समेस्तांक बाचावी दिता. ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां सासणीक जिवीत मेळटा. पातकांतलें मरणांतलें आमी सुटल्या आनी जेजू थंय आमकां बाचावी मेळ्ळ्या. जेजू आमकां आज आपूण तिनसूं उतरां मुखारसून म्हणटा, कोण आपलो जीव वाचूंक पळयता तो आपलो जीव होगावन घेतलो. जो कोणी ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणेक सांबाळटा.
ही उतरां आमकां विशेश जावन ह्या जगांत भोव अर्था बरी जावन आसात. आमी ह्या जग जावन भायर सरतानाच आमी सगळें सांडून आमच्या माय बाबाक भाव भयणीक सगळ्यांक सांडून आमी जेजूचो पाटलाव करता म्हणून आमी मुखार सरल्या. तशेंच फादर बेंजामिनी आनी एक फावटी मुखार सरल्या उपरांत फाटीं पळोवंक ना. जेजूचो पाटलाव आमी करता आसतना आमकां सगळ्यांक ही उतरां लागू जातात जाल्यार एक याजक कशें तें पाळटा तें आमी चिंतून गेल्यार आमकां तें भोव अर्था बरी जाता. आज पळय एक भाग्यवंत याजक देवादेव जाल्ल्या वेळार आमच्याय याजकपणा विशयान चिंतूंक हो एक अवकाश म्हणून म्हाका भोगता. पयल्यान पयलें जेजूचो आमी पाटलाव करता म्हणटा आसतना जेजू जावन आसलो एक मागण्याचो मनीस. आमी सुवातेन पळयता भोव सकाळीं आनी रात जाल्या उपरांत अजापा करतना ह्या वेळार वले बिंगड बसून ह्या सरपडून तो मागणें करीत आसचें आमी पळयता. तो मागणें करतना आमी पळयता लुकाच्या वांजेलांत 6:20 मीत जाले. कितलो आमचो स्वामी आमचो मिस्त्री मागणें करता आनी ते म्हणाले स्वाम्या आमकांय मागोवंक शिकय. दुसरें हांव पळयता जेजू थंय आमी ह्या जाग्यांनी पाटलाव करता आसतना ताचें थंय आसलो एक पाशन फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, पॅशन टू स्प्रेड द गुड न्यूज. ताणें ह्या संवसाराक हाडलेली शुभ वार्ता त्या बापाच्या मोगाची ताच्या काकुळतीची आनी ती काकूळ संपूर्ण जावची आसा ताच्याच जिण्या मारिपाक. हे दिसांव तें संपूर्ण केल्ल्या शिवाय तो विशय घेनातलो. तो तसो एक पाशाम जावन आसलो आनी त्या पाशामा प्रमाणे तो कितेंच सुशेग घेनासतना सकाळ पावन सांज पर्यंत लोकां मदें तो पोसतालो. तिसरें हांव पळयता जेजू थंय आसलो एक विशेश गूण. ताका दुबळ्या धाडटा थंय आनी पातकी मनशां थंय आशिल्ले विशेश मोग आनी काकूळ आनी दुबळ्या खातीर आपलो जीव करशिलो. पळयता आमी मातेवाच्या वांजेला 9व्या अध्यायांत त्या लोकांचो जमो पळोवन तो कळवळ्ळो. ताका बिरमो दिसली कितें पूण कर्म त्या लोकांक हांवें सांबाळिचें. आनी त्या दिसा तो म्हणालो हे सगळे मनीस ह्या संवसारांत तांकां शेळयां बरीं आसात, शिंपडावन ते आसात, तांकां गोवळी ना. गोवळी नातिल्ल्या हिंडा बरीं ते आसात. आनी अशें तो दिसान दीस लोकां मदें ताणें शुभ वार्ता प्रगट केली. ताका आसली आशा नैस इस्रायल लोकांक ताणें देवा लागीं व्हरिचय. ताची ती आसली गूण आशा संवसाराच्या सगळ्यां पासून थांबयला. देखून तांची गड मिरवण म्हणल्यार बरी चिदोन तीर आनी दुसऱ्या गांवां मदें तो चलून गेलो. आनी थंयसर लोकांचो बावार्थ 1-2 फावटी आमी पळयता वस्तुलो बावार्थ आमच्या इस्रायलीते मदें हांवें पळोवना. आनी अशें इस्रायलींत आसतानाय भायर गेल्ल्या वेळार ताणें भायल्यांचो बावार्थ ताणें वर्णिलो. तशेंच आनी एक श्रेश्ठ गूण जेजू थंय हांवें पळोवचो तो खालतो जालो. पळयता आमी फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत तो बापाक सरी समान जालो जाल्यार आपणाकच ताणें तो खाली केलो. वय खालतो तो जालो मरणाच्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत. तर म्हाका भाव भयणीनो हे खालतेपण आमी जेजू तावन शिकोवंक आसा. आनी आमी खालते जाल्या वरवीं जेजू आमकां आमच्या मिसावान जय दिता. निमाणे आमी आराम जावन ह्या जाग्यांनी अखेर पर्यंत जेजूचो मोग करूंक आसा, लोकांची सेवा करूंक आसात.
तांच्यो आत्मीक उत्सव सुदारसूंक आसा आनी आमकां जेजू बरी मार्तीर मनशां बरी आमकां मार्तीरपणाचें ह्या पुरसाचें मरण आमकां मेळना जाल्यार आमी एक दीस मरूंक आसा आनी सुखास आमची जिणी सगळी हे आमकांच आमी मरचें जावन आसा कित्याक एक दीस आमी जेजू थंय जिवंत उरतला आनी जेजू थंय तो जीव जेजून बसयलो तो आमयला तुमकां जीव दिवच्याक यथेश्ट तरान दिवच्याक हो जीव मनशां थंय पळोवच्याक आशेन आमी निमाणे मरूंक आसा हे जावन आसा आमच्या याजकांचे जीण फादर बेंजामिना विशीं सांगचें जाल्यार ह्या याजकी जिणेंत तो कसो जेलो हांवें पळयल्ल्या प्रकार तो मागण्याचो मनीस याजकांक 4 पोटी म्हणी ब्रेवियरी प्रेयर ऑफ द चर्च म्हणटात म्हणूंक आसा तो पाळटालो पाळूंक सांगतना हेरांक थोडे जाण ताका हांसतले पूण तो ताचे मागणेचे कितें कसो कायदो आसलो संपूर्ण तरान ताणें पाळलो मागण्याचो मनीस पाशांव मिसांवा खातीर पाशांव दुबळ्या दट्यांची सेवा करचे खातीर उठोवन दिसता ताच्या जिणेंत कित्याक हांगासर मंगळुरांत ताणें सेवा केल्ली सवार फिरकोचो आनी थंय जाली गणितां आमकां थोड्या म्हणी उडास आसात पूण त्या वेणुरांत पूण त्या आरोपांत ताचे उपरांत बिदरांत 2 पोटी विसारणूत म्हणल्यार हांव येता मिसांव काम करूं कितली ताची आशा ताचो भाशा कितें जावन आसलो शुभ अर्थ आमी परगट करीत जाय तो मुखार सरलो दुबळ्या दट्ट्या खातीर आपणाकच ताणें खाली केलो सवार पोटी आमी पळयलां तो हळ्ळेक गेल्ल्या वेळार वेताना थोडे फावटी लोक घालून येतालो पॅन्ट शर्ट घालून गेलो जाल्यार फाटी येताना थोडे फावटी ताच्या लागीं वणोनांत चलोवन येतालो तो वणाय प्रायवंतांक तो दिवन येतालो शर्टा भितर घाल्लें बान्यन सुमेत काण दितालो आनी अशें कितलो त्याग ताच्या हातांत पयशे घातले एक फावटी केवल 50 पयशे ताच्या हातांत आले बसार सोडलो कंडक्टराक दाखयलें कंडक्टर बोस फादर तुमची तिकेट नाका म्हणून तितलें तो आसलें पुरा दान करून लोकांक कुमक कर तो पांय वाटेन चलोवन आनी ती गरज पडल्यार मात तो बसार येतालो मोगाचें न्हू सेवा करूंक आसा आमच्याच लोकांची न्ही भायल्याय लोकांची ही एक घडीत तुमचे सांगता वांटून घेवया म्हूण बोलता ताणें मरण पळोवच्या केवल 2 वा 3 म्हयने जाले पुरा मेयांत म्हूण दिसता ताका डायलिसीस आसलें म्हयन्यांत हप्त्यांत 2 पोटींनी या 3 पोटी म्हाका कळीत ना पूण 2 पोटी खंडीत आसलें थंय अंतरधर्मी एक संवाद मिटिंगा खातीर ताका आपयलें ताच्या इश्टांक हाच्या मदें सोमारा म्हाका डायलिसीस आसा सोमारा सांजेर हांवें भायसर येत मंगळार हांवें सकाळीं भितर तें पावयेत तें कार्यक्रम जावन हांवें फाटीं येवयेत अशें चिंतून तो हांगासर डायलिसीस जावन थंयसर येवन एक अंतरधर्मी संवाद कोट आसलें थंय तो भागीदार जावन ताच्या इश्टांक परस सुतोच परीत करून तो फाटीं येयलो परतून डायलिसीसाक प्राय ताका 57 वर्सांची ह्या जातली जिणी हांव चिंतां 82, 83 कोणा पूण ह्या प्रायेर ताची उर्बा आमकां ती ह्या जगांत जेजू कसो ह्या जग जावन आसलो जेजून कशें स्वार्था प्रगट केली जेजून कशें सकलांचो मोग केलो जेजून कशें त्याग केलो जेजून कशें ताच्या लोकां पासून आपलो जीव दिलो हांव चिंतां हो एक उर्बेवंत आमकां एक मेलफांक जावन असो ह्या जग जावन आसा सादी ताची जिणी ताणें मस्त पोटी ताच्या तोंडान सांगिल्लीं उतरां किर्तन 130 सरस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना हंकारान हांव म्हजी नदर उबारिना
व्हड व्हड वस्तू म्हज्या तांकी बैल्यो वस्तू हांव सोदूंक वचना. आवयच्या हुस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्यां भशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला. ल्हान भुरग्यां भशेन आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर. सरस्वताचेर विस्वास दवर, इस्रायला आतां आनी सदां काल. ही उतरां तो तवळ तवळ म्हणलें हांवें आयकलां. म्हळ्यार ताचो स्वभाव कितें जावन आसलो म्हण आमकां कळून येता. मोगेच्या भाव भयणीनो, हो एक व्हडलो याजक. ताका कशें व्हडपण ताचें थंय दिसावन येता म्हळ्यार तो याजक जातना ताका पावल 6व्या पापा साहेबान बंबईत युकरिस्ती काँग्रेसा वेळार ताका याजकी दिक्षा मेळ्ळी. ते एक वर्तें ताचें भाग तो केदार उडास काडटालो. सांगतच अनेक स्वारस्य करीत घडीत इंदिरा गांधी चिकमगळूरांत कंटेस्ट केल्ल्या वेळार आर्वा ह्या एरियाक ती आयिल्ली आनी आर्वा इगर्जेंत ती मुक्काल घंटो पाद्र्या प्रसंगात आसली. तिका पुरो जाल्लें आसतलें आनी पाद्र्या प्रसंगात ती करसिल्ली. तर मुखेच्या भाव भयणीनो, हो याजक संपूर्ण ताची जिणी ताणें जेजू खातीर करसिला आनी आमकां समेस्तान जेजूचो पुरीसो वचचें म्हळ्यार कितें, जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार कितें आमकां व्हडली सांगतो दिता. खंयसर म्हजो सेवक आसा, खंय हांव आसा थंयसर म्हजो सेवक आसतलो, म्हजो बाप ताका तो मान करतलो. आयच्या शुभ वर्तेंतली निमाणी उतरां. तर मुखेच्या भाव भयणीनो, हो सेवक आतां खंय आसा? खंय हांव आसा थंयसर म्हजो सेवक आसा. तर आज ताका आमी सकयल मेळ्ळेली बरें मागून ताका सगळी बापाक भेटोवन दिवया. सांपावलान तिमोथी बरयल्या पत्रांत आसले बरी आमी पळयता. म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजें झूज हांव झुजलां, म्हजो बोवाळ हांवें सांबाळ्ळा आनी म्हाका आजचें एकच देवा तें मेळोवंक आसचें इनाम तें. ह्या इनामाक फादर बेंजामीन राखून आसा. आनी ह्या मिस्ताचें बलिदान जें याजक जाल्ल्या 57 वर्सांनी ताणें कितें घडयलें, आज ताका भेटूंक जायना. आमी हांगासर आसलीं ताचे खातीर भेटयता. सासणाचो विशय दीत का येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर पंगय समाधानी तो विशय घेवन दी. आमीन. सम्या मुखार आतां आमची मागणी उबारल्या. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर. आमचे फुडें गेल्ल्या गोवल्यांक, धर्मिकांक आनी भावार्थ्यांक सपनाचे देणे दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्यावें. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांनी तुजे तें उपकारी मनान जियोंक आमकां बरें मन दी म्हण मागता. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भावाक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्तां समेत ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हण मागता. आमच्या भावाच्या मरणा मारिफात दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक बुजय आनी ताचे दूख दी म्हण मागता. हे घडये मरणाच्या तळीर आसल्यान
बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हण मागता आमचे मागणे ऐक. अवघडाक बली जावं अवचित मोन पावल्यां आणि फावो ती तयाराई नसताना मोन पावतल्या तू तांचो आसरो आणि आदार दी म्हण मागता आमचे मागणे ऐक. मगळा बापा तुझे मुखार दवरलेली मागणी आणि आमच्या काळजांत असली सगळी तुका समर्पित हांव. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात जे कितें आमकां गरज आसा प्रत्येक जण आमच्या भावा ह्या जगात गरज आसा तें तुज्या कृपेन लाभय. एकशे 19. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. सर पदवेदारा देवा बेंजामीन तुज्या याजकान जेजूचे गूट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवन मुखामोळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्णाय दादोशी जावंक फावो कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक बिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जिवीताचो भोगवो सोबू दिलो. मरण कोणाकच चुकाना म्हण आमकां दूख भोगता, तरी आमर जिविताची बासवणी आमकां बुजावण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार तेंचें जिवीत सरना तें बदलता. हे संवसारांतले बिडार मोडोन वेता आनी सरकार सासनोचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदारबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराची नावे येतात आता जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे कसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक काराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वालोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartoso gutu pergetuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याचकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांक वाडय. सुरेशपुरा तुझ्या साकरा याजक आमचो फादर बेंजामिनाची काबूल कर. सगळ्या संवसारांत तुवें आपोवन घालाय. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच सूख ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खारमरिये देवाचे माये संगाती तिचो पती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांक सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्व वेदार बापा, सर्व नरांनी वैभव तुका, सासनाच्या ससना,
ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ म्हणया सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान केल्यांत आमकां तुज्या उदारका कुलटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या जल्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती घेवन एकवटान सांबाळ तुझे राजवट सरिताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो एकामेकाक शांती दिया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी मोगाच्या भावार आनी भयणीनो आतां 10 कडे आमी कुंभार वांट केल्या देखून कितेंच घुसपड गोदळ करिनासतना तुमी आसले जाग्याकडेच ह्या जाग्याकडे आमी कुंभार वांट केल्या ह्या जाग्याक मुखार सगळे कुंभार दवरता ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಡಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಲಿಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳು या जागाक आपण वळून पान संको 146 Yeah.
प्रार्थुया. बहुदयाळ बापा बेंजामिन, तुझ्या साखरा याजकाच्या हातांतल्यान सासणीक जिविताचें जेवण सबार फावटी तुझ्या भुरग्यांक मेळ्ळां. त्या जिवणापासून आनी ताच्या याजकपणापासून तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासता आनी तेंच सासणीक जिवीत मायमेन ताका भोगून दी म्हणून बडा बरवशान तुजे लागीं मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आम्ही सर्व येत हांगासर बसचे सबार वर्सां फादर बेंजामिन सांगता वाव करत आसलो फादर नालपाट आसता. आता आमच्या मुखार येता श्रद्धांजली पाठोवंक. Jesus Cristo tem mogacha. Bab Benjaminak अंतिम नामान पाठवून आदेऊस मागून श्रद्धांजली दिवंक मंगळूरच्या गवळी बापांनी म्हाका विसरतना म्हज्या मोतीक आयलेले पयलें चिंताक जावन आसा सान पावलो तिमोथीकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतल्यान. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. बाब बेंजामिनाची सगळी जिणी जेजूच्या मिसावाची एक काणी जावन आसली. जे कितें दाव मिसावा खातीर धांवंक आसली आनी जे कितें झुजू मिसावाच्या मोगान झुजोंक आसलें तें सुम्याच्या विस्वासी साखरात अशें मोगान ताणें केलां. कालच्या दिसा सकाळीं 6:15 वरांक फादर मुल्लास आस्पत्रेंत तो देवादीन जालो. त्या संवसाराक ताणें आदेऊस मागलो. ताचें मिसांव ह्या संवसाराचें संपयलें आनी आतां सोम्यान बसयलेलो जैताचो कुरो घेवच्याक सोम्या हुजीर तो आयतो जाला म्हणून आमी बरवसता. बापू बेंजामिनाचें जिविताचें पयन आराम जाल्लें ह्याच पिरगदेच्या एका देव मोगाच्या कळशीक कुटुंबांत फेब्रुवारी 20 तारखेच्या 1939 ताचें जन्म. देवादीन पीटर डिसोजा आनी देवादीन कॅथरीन रॉड्रिगस ताची जल्मदातारां. कुटुंबांत 7 जाणां भुरगीं, 5 चेडे आनी 2 चेडवां. तांचे पैकी हिलारी डिसोजा एकलो मात्र जिवंत आसा. बापू बेंजामिनाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक आनी आमा समेस्तांक जिवन जाल्लो जेजूस बरवसो आनी आमकां हर एकल्यांक आमची दुकां पुसून काडचो सोमी जावन दी म्हणून हांव मागतां. बाब बेंजामिन कयार पिरगदेचो पयलो याजक. तांची याजकी सेवा ताची याजकी सेवा आंजेलोर पिरगदेचो सहायक याजक जावन आराम जाली. सांत आंतोनास्त्र्यांत आनी बेळवे कॉलोनींत चॅपलेन जावन 2 वर्सांची सेवा तांणी दिल्या. आरवा मिसांव ठाण्यांत वेणूर, बेरार, बारकूर आनी लूर पिरगजांनी पिरगज याजक जावन फळाबरीत तांणी सेवा फावो केल्या. 1980 आनी 3 इसवेंत बिदरच्या बाल्की तालुकांत सुरविले स्थापक मिशनरी जावन उपरांत 2009 इसवेतावन 2017 इसवे पर्यंत परतून बिदरच्या बसवा कल्याणांत आनी बाल्कींत तांणी सेवा दिल्ली आसा.
उपरांत निवृत्त जावन सांज जुजेबास निवृत्त याजकांच्या वस्तेघरांत मुखली जिणेतांनी सरली. 83 वर्सांच्या जिवितांत 57 वर्सांची सुपौल याजकी सेवा तांची. तांची मरणाची खबर पयस जाल्लीस सोशल मिडियांच याजकांनी ताच्या मोगाच्यांनी ताका आदेवस मागून तांची भोगणां उसारल्यांच. A zealous missionary priest, committed, dedicated, prayerful, humble, simple, honest, priest of the people, priest for the people, strong pillar of be the mission, a man for interreligious dialogue, promoter of watershed management, rainwater harvesting and Ayurveda medical plans. पंडित जावन बापू बेंजामिनाचे जिवीत तुमच्या या भोगणाक सरी जाल्लें जावन आसलें. हांव ताका लागशिल्ल्यान वळखता. 7 वर्सांच्या प्रायेचो भुरगो आसतना म्हज्या आर्वा पिरगज ह्या जागदे आयिल्ले. 10 वर्सांची सुपौल बरीत सेवा सर्व जातीकांतीच्या धर्माच्या लोकांनी उगडास दवरचे तसली ताणें दिल्ली. ताका आजुनी आर्वांत देवेरना स्वरूपा बेंजामिन गुरकुलो देवाचें स्वरूप बेंजामिन मनसा म्हणून आजुनी आपयतात. हांव सेमिनेरीक भरती जावचे पयलें बिदारच्या बालकी मिसाबांत कॅटेकिस्ट जावन तांचे सांगाता 2 वर्सां आसलो. मिसामाचो अणभव मोग तांचे तावन हांवें घेतिल्लो. ह्या जाकी बेसच्या म्हज्या आपोवण्याक ते म्हाका प्रेरण जावन आसले. बाप बेंजामिन जेजूच्या स्पिरितान भरले वर्थे मिशनरी. देवादीन गवळी बेसिल सोजान म्हणादी बाप रॉबर्ट मिरांदा सांगता आता ते गुलबर्गाचे गवळी 1980 आणि 2 इसवेंत स्थापित केल्ले मिसांव बोराण जावच्याक बाप बेंजामिनाचो मोठो पाठिंबो आसलो. बालकी मिसांव 1980 आणि 3 इसवेंत आराम जाल्ले. भाऊ बेंजामिनाच्या मुखेलपणान बोराण विस्तारले. कॅथोलिक बाबार्ती थंयसर नासले पूण क्रिस्तांव पंगडाचो लोक थंयसर आसलो. क्रिस्ताची वळख तांकां चडीत नासली. तांच्या थोड्या मुखेल्यांक सांगाता घालून कॅथोलिक इगर्ज मते विशेंत समजोवणी दिवन तांचे मारिफात साबार हळ्यांची भेट करून मिसांव भुलवंत जायशें केलें. सुरवेर बड्याच्या घरा रावतल्या उपरांत एक जागो काणग्योन फार्म हाऊस बांदले. विशेष सवलत्यो नासल्यो. सायकलार या सोलोन 10-20 किलोमीटर पयशिल्ल्या हळ्यांक भेट करतल्या. हळ्ळे थंयसर रावतल्या ताणें दिल्लें जेवतल्या. आज ताणें केल्लें तें मिसांवनी आसतना शिसांक सोम्यान मिसांवाक धाडटना दिल्लो आदेश म्हाका उगडासाक येता. चिरी जावं बुती जावं वस्तूर जावं घेनाकात ताणें दिल्लें खाया तांगेरस रागा. आनी असलेंच जावन आसलें बाप बेंजामिनाचें मिसांव ते लोकांचो वर्थो मोग करताले. ताका बरो स्वागत त्या लोकांतान मेळिल्लो. आजुनय तांचो उगडास काडटात. मिसांवाचो तांकां इतलो मोग की थोड्या म्हयन्या पयलें आमच्या गोळी बापान तें मेन्शन केलें. हप्त्यांत तांकां 2 फावटी डायलिसीस आसा तरी बिदार वचून इंटररिलिजियस डायलॉगांत ते वांटेली जाल्ले. अंतरधर्मी संवाद मुखांतर मिसांव विविध धर्माच्या लोकांक जेजू क्रिस्ताची वळख दिवच्याक बासाबा कल्याणांत क्रिस्तांव बाबा केंद्र आसा केला. ह्या केंद्रा मारिफात साबार अंतरधर्मीय संवाद ते चलयतले.
लिंगायत समगोळांकडे मुस्लिम पुढाऱ्यांकडे विविध धर्माच्या जाणत्यांकडे बरो संपर्क आणि भलायके बरेत संबंध रुथा करण तांकां सांगाता घेवन आंतरधर्मीय संवाद चलयतले. बसवेश्वराच्या वचना साहित्याचो तांणी अध्ययन केल्लो. क्रिस्ताची शिकवण आनी तत्वां क्रिस्ता पुराणां कविता रुपार साहित्य रुपार तांणी घडोवन ताचे मारिफात शुभ वर्तमान प्रगट करूंक तांणी साधन केलां. हर एक धर्मांक गौरवान लेखूंक जाय, बरें आसलें स्वीकार करूंक जाय आनी आमचो धर्म आमी जिवन हेरांक दिवंक जाय म्हूण ते म्हणटाले. क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवच्याक मिनत ते घेताले. बाप बेंजामीन दुबळ्या धाकट्यांचो दंसतल्यांचो ताळो विधर्मी सभांत जावं दी, पिरगजणी जावं दी, दुबळ्या धाकट्यांचो विशेष हुस्को तांकां आसलो. आपणाक आसा गिना गिते पळयनातले पूण हेरांच्या गरजांक ते पावताले. ते चडसो आमच्या गोळी बापांनी विदाच्या गोळी बापांनी सांगलां आमकां. उदार काळ जमानाचे ते जावन आसले. आरवा पिरगजेंत तांच्या सेवेच्या आवदेंत सबाग लोक दुबळीकायेंत कश्ट जालो. त्या वेळार श्री ओडी पितावण बेलतंगडी वाराड्याक पॅकेज प्रोग्राम आसा केल्ले. बाप बेंजामिनाच्या मुखेलपणान जात कात धर्म लेखी नासतना दुबळ्या धाकट्यांक समर्पक रितीन ह्या योजनाचो फायदो मेळाशें उमेदीन वावरलो. उर्वपणे बडेया केंद्र सरकाराचे रैत येवजण चारयेक आयिल्ल्या वेळार दंसतल्या दुबळ्या रैतांच्या हक्का खातीर धनिया आनी भडवत कुळवारा विरोध झुजोवंक सबार रैतांक नीत मेळासे केल्ल्या क्रिस्ती तत्वांचो महान झुजारी तो जावन आसलो. बाप बेंजामीन देवान ताका फावो केल्लें जिवीत मोगान विस्वासीपणान आनी समर्पीत रितीन जियेलो. आमकां सर्वांक तो मेलपंच ताणें कितें पवित्र सभेक आनी आम्हा सर्वांक केलां ताका आमी सर्व आभारी. ताचें झुजून तो झुजला, शेवट पर्यंत ताची धांव तो धांवला. सोम्यान बसयलेलो जैताचो कुरो ताका फावो जावच्याक आमी मागया. बाप बेंजामिना खातीर सर्ती देवा बापाक आमी अर्घ्य दिता आनी दिसीच्या नांवान ताका श्रद्धांजली पाठयता. आदेवस तुका बाप बेंजामीन, आदेवस. परत आमी सर्ती बापाच्या घरा सांगता मेळटा म्हणसर तुका आदेवस. गवळी बापाच्या तर्फेन सुमेस्त ह्या जागाच्या तर्फेन तशें सांगत वचप आम्हा सर्वच्या तर्फेन श्रद्धांजलीच्या दोरा पुरब्याच्या उतरलेल्या पदार्थ आसता तुका देव बरें करूं. आमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणची गरज उलोवंक मुखार येता. आमच्या तर्फे दिसो राजकुमार देसाय. कय्यार कसरागोदचो पयलो याजक जावन आमकां समेस्त हांगसर रितीन मेलपंत आनीक अनुकरणीय जावन आशिल्लो बाप बेंजामीन. तांच्या मिसावा वरवीं खंडीत जावन आमी आशिर्वादीत जाल्या. फादर बेंजामीन हांच्या अकाळीक मरण आमकां वरतें दूख हाडटा. आयच्या दिसा तांकां आदेवस मागूंक हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या आमचे मोगाळ मंगळूरचे गवळीक बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पावल सल्डाना तुमकां कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाप बेंजामीन आनी जायतीं वर्सां मिसांव वावर भेटयिल्ल्या पयसल्या गुलबर्गा दियेसीचे गवळीक बाप अदीक मनादीक रॉबर्ट मिरांदा बाप
बेंजामिनाच्या मोगान हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलां तुमकांय कुटुंबातर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सहा भेटवणी केल्ल्या मंगलोर दिवचेचे विकार जेराल्ड मोन्सिंजोर लॉरेन्स मॅक्सिम मोरोन्ना बापांक, सांगात दिल्या सर याजर बापांक आनी सर धर्म भयणींक आमी कळजंतावन देव बरें करूं म्हणटा. बाब बेंजामीन आनी सेवा दिल्या गुलबर्गा दियेसीच्या बिदर तशेंच तांणी सेवा दिल्या मंगळूर दियेसीच्या आंजेलो बेळवे आरवा वेनूर फेरार बरपूर तल्लूर तशेंच विविध प्रदेशांतावन हांगासर येवन तांच्या अंतीम पयणांत वाटेरी जाल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. फाटल्या वर्सांनी सांजुजेवास घरांत बाब बेंजामीन वस्ती करून आशिल्ल्या वेळार तांचे मोगान जतन कर तांकां तांच्या सर गरजांक पावल्या सांजुजेवास घराचे वडील बाब अनिल सोस आनी सर सिबंदेक कुटुंबातर्फे आभार मानता. तांकां फावो ते वेळार सूक्त चिकित्सा मदत दिल्या कंकनाडी फादर मलस आस्पत्रेचे डिरेक्टर आनी सर सिबंदी वर्गाचो मनपूर्वकी उपकार आठयता. बाब बेंजामिनाची मरणाची खबर मेळटच कय्यार कर्गजेन तांच्या मरणाची रीत चलोवन व्हरोवंक काल सकाळीं थावन कितेंच उणें पडनातले बरी पळयोवन सर रितीची मंडावळ केल्ल्या कय्यार कर्गजेचे विकार मादी खेरिसोस बापांक, कय्यार विजय जेजुराज कवेलताची वडील आनी सर धर्म भयणी देव बरें करूं म्हणटा. बाब बेंजामिनाच्या अंतीम पयणाची सर तयाराय वेवस्थीत रितीन करूंक कुमक केल्ल्या सर कुरकाराचो तिरगस गवळीक परिशद संघाचो एका कुटुंबा भशेन सहकार दिल्ल्या सर तिरगसकारांचो मनपूर्वकी उपकार आठयता. बाब बेंजामिनाच्या अंतीम पयणाची रीत दैजिवर्ल्ड मिडियाचेर शिदा प्रसार करूंक मिनतगेमच्या दैजिवर्ल्ड मिडियाच्या सिबंदेक देव बरें करूं. सहकार दिल्ल्या सर कुटुंबादारांचो हितचिंतकांचो आनी हजर आशिल्ल्या सर्वांचो एका सुत्रान उपकार आठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बाब बेंजामिनाक ससनाचो विशय हांव मागता. आमच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणजे गरजेच्या उरयल्या राजकुमार तुकाय देव बरें करूं. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खंडीत आमी दुखेस्त जाल्या ह्या वेळार आमच्या मार्दीक बाब बेंजामीन डिसोजांनी साबार फिरगजांनी आपणाची सेवा भेटयली. साबार फिरगजेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी लोक हांगा रायल्यात. थोड्यांक आपूण आतां श्रद्धांजली भेटोवंक जाय म्हणून एक आशा आसा, पूण आमी अवकाश ना, वेळ ना, पूण तांणी मोगान हाडले ते तुरे भेटोवंक आतां अवकाश आसा. आरवार फिरगजे तावन विगार तशेंच साबार जाण आयल्यात. सर्वांचे तर्फेन विगार बापू ही एक रीत त्या वटेन फादर बेंजामीन डिसोजाच्या निर्जीव कुडीचेर दवरतलो. तशेंच ताल्लूर फिरगजे तावणी उपाध्यक्ष आयल्यात. तांणी गुलबर्गाचो साहेब सर्वांच्या तर्फेन एक रीत भेटयली. वावर केले फिरगजेच्या माध्यम कार्याचे सगळ्यांना दयाकन जाता ते पैकी रीत दवरलो कार्य मुखार सुरू तुमी आमकां कोपप करचे. आतां गुलबर्गाच्या तर्फेन दीस साहेब आनी तेच जावन आयिल्ल्या याजाक रीत अर्पिताले. हे जाल्याच आमी बोरनाची रीत सुरवात केल्या. बारकोरचे फिरगजेचे उपाध्यक्ष आनी मुखार आयल्यात. तांणी रीत भेटोवंक अवकाश मागला. तांणी मुखार एक रीत भेटोवंक
वेळ तावनो विगार तशेंच लोकायला सर्वांच्या तर्फेन विगारा मुखार येवन ही रीत भेटोवपाक हांव विनंती करता. उपाध्यक्ष कार्याध्यक्षाच्या आणि मुखाऱ्यांचे तशेंच फिल्मेच्या तर्फेन आमचो उपाध्यक्ष मुखार येता. उपाध्यक्ष आणि गोळी परिषदेचे थोडे सांगण्याचे मुखार येता. सर्वांच्या तर्फेन ही रीत अर्पितात. तशेंच फेडर तावनी आयल्यात आनी ताणें रिडार पेरेदळ वचून हांगासर नेकाऱ्या सांगता. आतां मंगळूर दिवचो गोळीबार अदीक मोरादीक पिठा पावसालदाना दोन सोप्त उलयतलो आनी रीत अर्पितलो. मोगाळ गोळीबार रॉबर्ट मिरांदा हांगासराच्या हांगाच्या विगार बापानो आमच्या देशो विगार तेराले चान्सलर सर याजक भवनो विद्यार्थ्यांनो आयिल्ल्या सर याजकानो धार्मीक भाव भयणीनो ह्या दिग्गजगतानो आनी पद बेंजामिनाच्या मोगान आयिल्ल्या सुमेस्तान प्रत्येक जावन पद बेंजामिनाचो भाव आनी त्या कुटुंबदारांक बुजावण पटयता. त्या आमच्या भावाक आमकां आमच्या दियेसीसीक दिल्ल्याक तुमकां अर्गां पटयता. ताका फाटीबोव जावन रावुल्ल्याक ताका प्रेरण दिल्ल्याक ताच्या मारिफात जायतें बरेंपण आमच्या दियेसीसीन पयशिल्ल्या दुंबरगांक बिदरांक ताणें केल्ल्याक तुमी दिल्ल्या सर पाटींक बसोन हांव तुमचो उपकार भोगता. सर मांडावळ जाल्ल्या हांगाच्या विगारांक आनी गोवळी परिशदेक सांजेचो उपकार भोगता आसतना ताची साखरी केल्ल्या फादर अनिल आल्फ्रेड आनी तशेंच ताच्या संगताचे दाळे ताका कोमूक केल्ल्या विनोद आनी जुजे वास्कराच्या सर याजकांचोय हांव उपकार भोगता. पदमुल्ला आस्पत्रेचे सिब्बंदीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. डिरेक्टर आडळतेदार एडमिनिस्ट्रेटर्स सिस्टर धन्या आनी सर डॉक्टरांक नर्सांक आनी सुमेस्तांनी ताच्या डायलिसिसा वेळार फाटल्या 2 दिसांनी कश्टाचे दीस आसतना दीस रात म्हणल्यार बरी ताची सेवा केल्या तांचोय हांव उपकार भोगता. देव तांकां आशिर्वादांनी भरूं दी. हांगासर आसल्या तुका सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सुमयाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. फादर बेंजामिनी आमकां देवाचें आशिर्वादां मागून धाडूं दी. आतां आमी मागण्याक उबे रावया. निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं.
अनंताच्या स्वागतीहून परमेश्वर अधितो करा. सहसा सोभिषेक सर्वे स्फोराला कालावधी आणि निरंतर प्रकाश ताचे फांगई. देवाच्या भगवंतानो ताच्या आराधना सर्वे स्फोराच्या दुधानो ताका मेळून केल्या. अज्ञाताच्या स्वागतीहून परमेश्वर अधितो करा. बहुदयाळ बापा आमच्या भावाचो याजक बेंजामिन सोत्मा मी तुझ्या अधीन करता. क्रिस्तात मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हणून तीर भरवशान पातयेता. या विनाशी जिवितान तुझ्या साकराक साबार देण्याने तुवें बोरलोय. कशें तुझ्या उदार मनाची आनी क्रिस्तात भक्तांच्या एकपटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका अधीन वाचता. सुरेश्वर आमचे प्रार्थना तुका कुटीन मानून घे. तुझ्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा हांव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. कशें क्रिस्ता सगळे पावन तुझ्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जाग्याची अडचण असल्या खातीर आमी हांगासर निर्जीव कूड पुरे गावकार दिवना. पयर थोडो वेळ 5 मिनिटां आमी कूड दवरतले. हांव कोणे सकयल येदोस कूड पळयल्या काय सेमेस्ट्रीक दोन लायट कर सेमेस्ट्री काडपाचे आनी ते रातचे 5 मिनिटांनी कूड आमी आयकतले. हांव या जाकांनी आतां पुस्तक
पास कर ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋಣ ಆಚೆ सोमिया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विषय घेवन तुझेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडीनी केपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थन मानून घे या फोंडांत तुझ्या साकराक या जाग बेंजामिना शांत विषय मेळो तूं आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका पावय तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. वाघ या जिवितांतलो आपणाचो शिंदेवान आपयलो देखून मातयेची किल्ली ताची कूड आमी आतां मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमयेचे अधीन करूया
ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपणाने जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तो रडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भावाक याजकाक फादर बेंजामिनाक ससनाच्या आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सग बसयलोय. आमच्या भावाक याजक बेंजामिनाक तुज्या राजान घे. आमच्या भावाक याजक बेंजामिनाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलें आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत बसलें आनी ताका सर्गींच्या राजांत जेवणाक सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबा याजक बेंजामिनाच्या मरणा वरवीं आमी समेज दुखेस्त जाल्या. बावरताचे बुजवणेन आनी सस्नीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. सोम्यान शिकयल्ले मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सत्ता येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशेंच आमचे पदकां बगस आनी आमकां तांडल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पर आमी तुज्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची याजक बेंजामिनाची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन असलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्या थंय एकवट आयलो तेच पर्यंत तुजे काकुळतीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवातून भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीन निकेपिल्ल्या या तुज्या साकरा याजक बेंजामिन डिसोजाक विसलेल्या सांगता सर्गीच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. शासनाचा विषय निरंतर प्रकाशाचेर फकून दी समाधानाचो विशय घेवन दी. आमेन. आमच्या याजक बाबा फादर बेंजामिनाच्या आत्म्याक शांती मागून 7वे दिसाचे मीस पोरवा सोनवारा 13 तारखेर 9:30 वरार हांगासर पिरकेजेन दवरला. तुमकां सर्वांक हेंस वत्तायाचे आपोवणे. आता कूड मातये पयलेच याजकांनी फळाची व्यवस्था केल्या, धार्मीक भयणीक बरच व्यवस्था केल्या. तुमी सर्वांनी लोकांक हांगासरच्या काकूळची
रॉड ऐसे रॉड पाइप पाइप ये काले जाऊन मुकर है मुकर मुकर है पूरा कंटिन्यू करता Enggak ada, bukan usah gua, sini gua.
Elisa.